देव आमचो बाप तूं मोचो बाप, देव आमचो बाप तूं मोची मोय, जेजू आमचो बाप आनी आमी एक, जेजू सोगी आमी सगळी एक, देवा उतोराय गोदाव तेन्ना आमी एक, जेजू सोगी एक, ताचें नांव प्रादिताव तेन्ना आमी एक, जेजू सोगी एक. देव आमचो बाप तूं मोचो बाप, देव आमचो बाप तूं मोची मोय, जेजू आमचो बाप आनी आमी एक, जेजू सोगी आमी सगळी एक. SSVPचे सगळे धानी वो डोनर्स आहात तांचे पासत आमी मिसाची भेट भेटयता आनी आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता एलन डिकॉस्टा, जिसेल रॉड्रिगीस देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तेच परी आयज आपलो लग्नीक वर्साचो दीस पाळटात आंद्रे आनी रुजारी आब्रू, तांचेर आशिर्वाद आमी मागुया. तांचे दुयेचेरूय आशिर्वाद आमी आंवडेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबळीने पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तणाव विचारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, ईसा काकूत कोर, ईसा काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार बापा, सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो घट आमी भोक्तीपणी संभ्रमता. ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितांत संपूर्णायन फलाडीक करून सासवंत संतोसान आमची काळजां भर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चकोर देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केलें तेन्ना जोळी मोळी शिपडलेलो तो वावडती लोक फेनिस्तेक, सिरिपियेक आनी आंतोकियेक पर्यान पावलो. पूण जुदेवां भायर आनीक कोणाकूच ती देवाचें उतर पुरगोटी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिरपुसाच्या आनी सिरियाच्या गांवचीं तीं आंतोकियेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शिव वर्तमान पोडगोतूंक ताणें सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ दवरून
सोम्याशी पोचतली. ही खबर जेरुजालेच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंतोकियेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्यांक विस्वासी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव कोत्तेल्यांची संख्या जायती चडटाली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोडूंक तारसुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंतोकियेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयच पवित्र सभेन तो जियेलो आनी पुस्कोळ लोकांक ताणें शिकोवन दिली. अंतोकियेक सिसाक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतरें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोमेस लोकांदो देवाक वाखाणात. सगळीं म्हणया. सोमेस लोकांदो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतांत जें शार बांदलें तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नोंगरा परस सियोनाच्या दारवंट्याची तो चड अपुरबाय कोत्ता. तुजे व्हडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा. जबाब. सोमेस लोकांदो देवाक वाखाणात. म्हाका वळखून बुसतेल्या मोदें राहाब आनी बाबोलियन ह्या हांकां लेखतालो. तशेंच फिलिस्तिनांत तीर आनी इथिओपिया त्या शाराक जल्मल्यात म्हूण लोक वळखतालो. पूण सियोनाक सगळीं मात्ता म्हणटालीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तिची बाळां. ताणेंच भोव व्हडत्या देवान सियोना तीर करून दवरलां. जबाब. सोमेस लोकांदो देवाक वाखाणात. पोरजांच्या पट्ट्यार सर्वेस्पर अशें बरयता. उमकी उमकी पोरजा ह्या शाराक जल्मली आनी ताच्या राजकुंवर नाच गावून थंय भितर सत्ताले म्हूण तुज्या गोपांत सगल्यांक तिकाण. जबाब. सोमेस लोकांदो देवाक वाखाणात. उद्गार. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतात आनी तीं म्हजो पाटलाव कुदतात. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हिवाळ्याच्या समयात जेजुजाल्यांत भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सालोमोनाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषिक्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाड केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव कोत्तां तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी सत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव कोत्तात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, तीं कदींच इबाड जावचीं नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून वचचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत, तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबणो जेजू आयज एक्चुली सोमता हें आखें कोतोण
बऱ्या गोंवळ्याचे. टुडे एंड्स द नरेटिव्ह ऑफ द गुड शेपर्ड. आनी उतरां बरींच ही एक ओळ सारकी आयज म्हज्या काळजाक सारकी लागता ती म्हणल्यार म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां, ती म्हज्या हातांत आसात, कोणें तांकां म्हज्या हातांतलीं काडून व्हरूंक जायनात, काडून वचचो ना. सादीं उतर दिसत ती पूण खोल अर्थ आसलेलीं. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात. मेंढरांनी गोंवळ्याचो तरी ताळो ती तरी आयकनात. जेजू गोंवळी म्हण कोणूय गोंवळी वो राखणो. आमी गोंवळी गोंवळी हें उतर चड वापरचें नात आमच्या गोंयांत. राखणो धरया. राखण्यांचें तरी ती उतर आयकनात. द शीप इज एट अ लॉस. राखणो न्हय, लुकसाण. लुकसाण त्या मेंढऱ्याचें, गोंवळ्याचें न्हय. कित्याक गोंवळी सगल्यो तेंको उलयचना. गोंवळी फकत तांकां भायर व्हरपाचें आनी भितर हाडपाचें टायमार वो वेळार उलयतलो, जावं आवाज करून जावं उतरां उलोवन. दिसा दीस उदेतांच तांकां भायर व्हरूंक जाय. वचना जाल्यार मेंढरूं आडयांत गोट्यांत उरलें जाल्यार आख्खो दीसभर उपाशी उरतलें. कित्याक दीस सुरू जातांच तांकां व्हरोंक जाय दोंगरार चोरो तांणी चोरूंक. आनी जरी तरी हो चोरो मेळना तें कोण उदक घालपाना. कित्याक गोंवळ्याचें काम तें. नाजाल्यार गोंवळी कित्याक दवरला? लोक तेच म्हणटलो गोंवळी कित्याक दवरला? गोंवळ्यान चोवपा जाय तें खरो. सो जेन्ना गोंवळी आवाज कोत्ता, उलो मारता, ही सगलीं ताचे फाटल्यान वेतात. दुसरे सुवातेर दीस सोंपतना परतून गोंवळी आपयतात आनी येवंक जाय. कित्याक रात सारप दोंगरार सोंपें न्हय. वय दुसरीं जनावरां आसात, खांट्यांनी ती पडत, कितें जायत सोंपना. पूण वोदीक कोरयान एक मेंढरूं तर रातीक दोंगरार उरलें, कांय गॅरंटी ना की ताका दुसरो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण, उदेता तो पळोवंक मेळटलो म्हूण. जनावरां आसात वय तीं घडये कातलीं, रानवट जनावरां, वायल्ड एनिमल्स, बरें. पूण दुसऱ्या गोंवळ्याच्या हातांत पडले जाल्यार जाणचे लागीं हिंडा. कित्याक एकू गोंवळो आख्खो दोंगर घेनासना, एकू गोंवळो आख्खे मोळे घेनासना, एकू गोंवळी आख्खें शेतान ना. जायते गोंवळी आहात, जायतीं मेंढरां आहात, गोरवां आसात. दुसऱ्या मेंढरांच्या हातीन पडले जाल्यार तेंगे व्हड जेवण. इट्स अ बीग फिस्ट फॉर देम. कित्याक ह्या गोंवळ्यांक कांय पागार नासलेलें. सो हांव कित्याक दुसऱ्याक म्हाका कित्याक पडटा, म्हाका मेळ्ळें न्हू, मारलें, कातलो, रांदलें, शिजयलें, आयलें, मास केलें, व्हड बुफे केली, शाकोती केली त्या मेंढऱ्याची. आनी हें घडटालें त्या काळार. जेजू म्हणटा ती मुगे ताळो आयकतात, कित्याक ती म्हज्या हातींत आहात आनी हातींतून तें कोणाच्यान काडूंक वचूंक जायना. इनडायरेक्टली तो फारिझेवां सांगता, तुमी मुगे हे मेंढरांक, हे मुगे पोटचेक असल्यो नाका जाल्यो वस्तू शिकयतात आनी ती देवा सयशी बोगले सुवातेर ती पयस वेतात. तुम सगळें पाड घायलें तुम फारिझेवांनी, धर्मशास्त्रांनी आनी वडील जे पळय मुखेली पळय आहात धर्माचे, थेमी कित्याक तुम नाक जालोली शिकवण दिल्या. आनी तो एंड कोत्तेलो म्हणटा, हांव आनी बाप एकूच. म्हत्वाचें तें बापानी म्हाका दिल्या. तेणें जेजून म्हणून आतां बापाक झगडीं करून वतालीं, हांवूय देव तूंय देव. हांवें शिकयल्या कितें हांव म्हाका जाय तें, हांव म्हाका जाय तें दिसता तांकां, हांव म्हाका जाय तें शिकयता, तूं म्हाका सांगनाका. पवित्र आत्म्यान लोकूच म्हणून वतालें, हांवूय देव तुमचे बारार, तुमचे भाशेन, हांवूय म्हाका जाय तें शिकयता. हांवें कित्याक उगडास कोचो जेजून शिकयलें तेजो, जेजून शिकयलें तें जेजू बऱ्यो हाय. आतां हांव तर येयलां, हांव तुमकां म्हाका जाय तें शिकयता. पूण तिगोय तेश केन्नाय म्हणपा नाय. बापान जें देवाक पुताक दाखयलें, जेजूक दाखयलें, तें जेजून सगल्यांक शिकयलें. आनी पवित्र आत्म्यान ताचोच उगडास केलो आनी आदार दिलो जेजून शिकयलें तें पाडूंक. म्हणजे जीं शेळयो, जीं मेंढरां, जीं गोरवां जेजूच्या हातान बापान दिल्लीं,
ती गायनी बरे भाशेन हातांत सांबाळी, ती सांडूंक दिवंक नात. आयज जायत जाण चोर येतले आमकां जेजूच्या हातांतली काडून व्हरोंक, खोट्यो शिकोवण्यो दितले. दे वील टीच अस फॉल्स डॉक्ट्रीन. तुम जायते पाट म्हटलें फादर तुगे सर्मां तूं डॉक्ट्रीन 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 कित्याक इन्सिस्ट करता? कित्याक धर्म डॉक्ट्रिनाचे बांदलो आसा, धर्म शिकोवणेचे बांदलो आसता. शिकोण ना धर्म काबार. जे दीस कोणूय तो जावन शिकोण काण भायर उडयता त्या दीस त्या धर्माची वाट लागता. ते दीस धर्म काबार जाता. डॉक्ट्रीन आसूंकूच जाय, खूब गरजेची. खोट्यो डॉक्ट्रीन आमकां जायत्यो दितल्यो. तेका लागून पवित्र सभाय गरजेची. आयज तो आत जावन आसा पवित्र सभा आमकां सगल्यांक सांग पडटा. तेका लागून ती पोत्तून पोत्तून बेश्टें कोण येयलें म्हूण नवें वारें मारूंक लागल म्हूण किद्यार उगडून भितर घेयना तें वारें जनेलांतल्यान पडटा. कितें तें, कशें तें, कित्याक तें. आनी मागीर ह्यो सगल्यो वस्तू जेजून शिकयले तेका थार जाताय जाल्यार, सोर जाताय जाल्यार आनी शिकयले तितून बसताय जाल्यार आपले पोटचेक ती दिता. ह्या पासत आयका ताळो गवळ्याचो पवित्र सभेंत तुमी केन्नाच सांडची नात. आयज हो हीच दूख, आयज हीच भिरांत लोक रोकडो सांडोता. कित्याक लोकांक कळना कोण गवळीतो. जशें म्हणटालो शेतांत एकूच गवळी आपणाल्या 100 मेंढरां ना. जायते गवळी आसतले, तेंगे जायते आसतले मेंढरां. पूण जेजू एकलोच बरो गवळी. ताका लागून पयत सभा दिल्या तुमकां ह्या गोट्यांत सेगूर दवरूंक. मुजेर, तुजेर, आमचेर आम सेगूर रावंक सोदताय ओ सांडोवंक सोदताय. मागुया कृपा बऱ्या गवळ्या लागीं. भेटोन एक गायन गावया. खालवाराचो योंद C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. खालवाराचो योंद ओरोद बाबा वेदीचे मरण आतां जाता. तुजोच मोगाळ मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पासकांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार
तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायक पावलो. देखून पासकांच्या संसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Tolvarazo sorbis vordu, Surgani sonsar, volle tu ciavo e vova, tu sorgi tu caso e sol, Sorbis morace David era da caso tu sorgi tu caso बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवंत बापाक, कार्दिनाल फ्रेडरिक नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टावतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोळ पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय संगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून दोमदुता आनी सोरकाळी तुका मान उरल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांची संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सटवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें चिकल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकले आम बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें आमचें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया D5 भावार्थाचे दोळे पान 40 D5 पेज 49 भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका मोडून बघू आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका मोडून बघू आमकां जागोय जेजू दिसा दोवडो दिसा तांबडो सोरो शेवदां जेजूची गूड ताचे जिवे रोगो दिसा दोवडो दिसा तांबडो सोरो शेवदां जेजूची गूड ताचे जिवे रोगो भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका मोडून बघू आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका मोडून बघू आमकां जागोय जेजू
सगळे उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक तयारी करतल्या दियाकना बोरिसा पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कोराराचो परम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनयारीपणांत तुज्या विंचून काडलोल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाकना बोरिसाक मुनयारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाटोय म्हूण मागतां. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगोटू, विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समोरोमो आनी तांबोन आसतना मागणें करून जेजूक तो ओदीक चिटकून रावूं. बापा, बरी खबर पुरगोडटलें आतयार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटोय आनी काळजाचे भक्तीन याज्ञिकी संस्कारणेक तयारी करूंक ताका घोटायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण सोमरंबून आमी तुका गोवांचो उंडोन दाखांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगत दिल्याय. ह्या भोव मोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणांच्या जिविताच्या संतसाक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक मिसाच्या आमी गायन गावया. पवित्र बेट मिसाची F17 पान 9 आनी 3, F17 पेज 93. पवित्र बेट मिसाची जारी कामा स्वर्गीचे सुख देवले आमच्या काळजात दोनया हारता आमची तुका सवार देवय पूर्व बोला व्हडलो उपकार करून आमची काळजां तुजे आदार तुय भेटोवंक तुका सगलो आमचो भाव आमचे मीस केन्ना गांवचे खबर तुज्या एकवटांचा तोल्या संवसार.